कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। उत्तर कन्नड जिल्ह्याची प्रसिद्ध जात्रेत एक जावन आशिल्ली भटकळ श्री मारिकांबा देवीली जात्रा सुरू जाला। मारिकांबा देवी जात्रेनिमित्तान भटकळ शहरात खुशेचो आणि परबेचो वातावरण आसा। रोग पिडा निवारण करची देवी म्हणत भक्त लोकांलो विश्वास आसा। जास्त भक्तगण येवन श्रीदेवीक आपली सेवा अर्पण करतात। बुधवार सकाळी सूर्योदय जावचे पहिले विश्वकर्मा समाजाच्या मिरवणुकीत शहरात आशिल्ले मारिकांबा देवस्थानात येवन विराजमान जाल्ली देवी आपले भक्त लोकांक दर्शन दिता। जुलै 28 तारखेक सांजेचेर पर्यंत देवीले दर्शनाक अवकाश आसा। सांजेर सांगणी पुजा जाल्ल्यानंतर विसर्जन पुजा जातली। मागीर परत श्रीदेवीक मिरवणुकीत जालीकोडी समुद्रात होवन विसर्जन करून जात्रा संपन्न जातली। केरळ आणि तमिळनाडू सारखे निस्तेमारचे उत्तर कन्नड जिल्ह्यात शक्य ना। मत्स्य संपद योजना जिल्ह्यात कसे जाय तसे बदल करूक जाय म्हूण राष्ट्रीय निस्तेकार संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष गणपती मांगरे हेमी केंद्र सरकाराक आग्रह केले। बुधवाराक पत्रकारां बरा उलयले गणपती मांगरे कर्नाटक राज्याचे समुद्र किनारपट्टी जिल्हे जावन आशिल्ले उत्तर कन्नड, उडपी, दक्षिण कन्नड हांगा केरळ आणि तमिळनाडू आशिल्ल्या सारखे बोटीन निस्तेमारचे शक्य ना। केंद्र सरकारान मत्स्य संपद योजनेत निस्तेकाराक बोट दिवूंक ठरयला आणि ज्या राज्याक अनुकूलता जाऊ सारखे बोट तयार करूक आदेश दिला। पण हांचे फिशरीज डिपार्टमेंटाचे अधिकारी केरळ आणि तमिळनाडू राज्यात आशिल्ले सारखे बोट तयार करूक मुखार येयलात। तसल्या आकाराच्या बोटीन हांचे समुद्रात निस्तेमारचे कष्ट आसा। तशें म्हूण कर्नाटक समुद्रात जाय तसली बोट करूक जाय अशें तेमी आग्रह केले। ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ವಿ। ತಮಿಳುನಾಡು ಕೇರಳ ಮಾದರಿ ಬೋಟುಗಳ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಇರುವಂತೆ ನಾವು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಏನು ಮೀನುಗಾರ ಆಶೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಲದ ಸೂಲದಲ್ಲಿ ಆತ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ। ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮೀನುಗಾರರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಬೋಟಿಗಳು ಬೇಕು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಅವರವರ ಅನಿಸಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ। चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्यूस, शुगर हिल कॅप्सूल, जॉइंट केअर ज्यूस आणि जॉइंट केअर कॅप्सूलाचो खूप लोक लाभ घेते असतात आणि लोकांक खूप रिझल्ट बरे मेळटे आसा त्याच्या खातीर आम्ही लॉन्च करते आसात हाय बीपी आणि हार्टा प्रॉब्लेम अशा लोकां खातीर बीपी अँड हार्ट केअर ज्यूस। तशेंच लोकांक सद्याक एसिडिटी, अपचन, गॅसेस अशी तक्रारी रडू लागला, टॉयलेटात साफ जाना असल्या लोकां खातीर आम्ही लॉन्च करते आसात डायजेस्टिव्ह केअर ज्यूस। त्याच्यानंतर आम्ही लॉन्च करते आसात व्हीट ग्रास ज्यूस, जे लोकांक शरीरात रक्त कमी उरता, परत हिमोग्लोबिन कमी जाता, लोक डॉक्टर रक्त लाय म्हणता अशा लोकां खातीर हे ज्यूस आसा। त्याच्यानंतर नोनी ज्यूस आम्ही लॉन्च करते आसात। नोनी ज्यूस आमकां इम्युनिटी कमी आसा तसं लोकांची इम्युनिटी वाडोवचे खातीर ते परत सीक पडचे वतात पण रिझल्ट कित्याक म्हूण कळना अशा लोकांसाठी हो नोनी ज्यूस खूप उपयोगी आसा। अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार आणि सांतेरी एंटरप्राइजेस, रामनाथ मंदिरा लागी, मेन बस स्टॉप, हणकोण, कारवार। कारीचेर बेकायदेशीर गोवाचो सोरो व्हरतना एक्सायज अधिकारीन दोग लोकांक ताब्यात घेयले आणि सुमार 70 लिटर सोरो आणि कार जप्त केले। जोयडा तालुकाच्या अनमोड चेकपोस्टाचेर वाहन तपास करतना ह्या कारीत सोरो आशिल्लो पत्तो लागलो। कारीत सुमार 70 लिटर अलग अलग नावाचो सोऱ्याची बाटली आशिल्ली। ह्या प्रकरणा संबंध आंध्र प्रदेश राज्याचे अनवर बादशाह, नागेशराव रेड्डी हेमकां ताब्यात घेयला। जप्त केल्ले सोऱ्याची आणि कारीची किंमत 5,75,000 असो अंदाज केला। नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट।
भारत देशात तुमका खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरशिंवा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार. गेल्या 3 वर्सांच्यान रस्तो दुरुस्त करनासतना दुर्लक्ष केला असो आरोप करून स्थानिक लोकांनी रस्त्याचेर रावन क्रोध व्यक्त केलो. चित्ताकोला ग्रामपंचायती भागात येवचो शिवाजी कॉलेजा कडच्या राष्ट्रीय महामार्गाक संपर्क करचो क्षेत्रफळ देवस्थान आशिल्लो रस्तो गेल्या 3 वर्सांच्यान पाड जाल्लो आसा. रस्त्यार होडहोड खड्डे पडलात. रस्तो दुरुस्त करा म्हूण स्थानिक लोकांनी कितले पटी विनंती केल्यार बी संबंधीत विभाग आनी स्थानिक ग्रामपंचायत दुर्लक्ष करता. रस्त्यार खड्डे आशिल्ल्यान सद्दी अपघात घडतात. तरी बी हो रस्तो दुरुस्त जायना असे आरोप केले. स्थानिक लोकांनी बुधवाराक रस्त्या मदीं रावन घेवन क्रोध व्यक्त केले आनी जाता तितले बेगीन हो रस्तो दुरुस्त करा असे आग्रह केले. मेंबर वार्ड म्युन्सिपालिटी फास्ट वाढू लागला. 5-5 मधले बिल्डिंग जाऊ लागला बिंगा आणि कारवारचे नाही गेस्ट हाऊस तयार करू त्या विचार करू लागला. आणि ह्याला कॉलेज, इंजिनिअरिंग कॉलेज आणि शिवाजी कॉलेज, ITI, अम्मा स्कूल, ह्याकडे हायवे, नॅशनल हायवे, ह्याकडे स्टेट हायवे, ती जी मिडल रोड आहे हे मिडल रोडा परिस्थिती पडे आमकां अधिकार हे 2 वर्सां सतत कितले लोक पण कितले हातपाय म्हणून घेतले. 3 वर्स सतत हातपाय म्हणून घेतले. पावसात वयची परिस्थिती ना असली सदाशिवगड इतली व्हड हे पंचायत एरिया कर्नाटक राज्याचे 2nd नंबर पंचायत हे अधोगती पळय आमी परिस्थिती किती जाला पळया तुम्ही. हे आज हे संबंधित अधिकारी हे पंचायत दोळे कोण पळवू जाय किती जाऊ लागला परिस्थिती मनशाला म्हणून. ह्या आता मग वज्र महोत्सव करून सुटला 75 इयर्सचा वज्र महोत्सव भारत देश महान हे पण आमकां महान किती उरला हेंगा परिस्थिती. हेच म्हण आमी एकच रिक्वेस्ट आसा का नागरीक लोकांले की मुखार येवच्या 75 वर्साचे वज्र महोत्सव पयलीं हो रस्तो डांबर पडू जाय ना जाल्यार आमी खडी गती आनी हे रोड ब्लॉक करतले बंद करतले. तुमगे बरोबर हे परिस्थिती सदां पळयता कितें परिस्थिती जाला आमगे परिस्थिती सुण्या दिल नाका. आमी कित्याक जन्म घेतला आमी शाप मोरला ना हांगा परिस्थिती म्हळ्यार कितें दुख्ख जावला लोकांक. तशें म्हण आज आमी ह्या पंचायतीक ह्या आमगे जिल्हाडळटात ह्या आमगे सरकाराक वॉर्निंग करतात की 15 ऑगस्टा भितर जायन जाल्यार तुमकां हरोली खडी घालून आमी रोड ब्लॉक करून दितले. बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की. आयज टॉप न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.